प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोरये विशयांत आमी जायते जाणां जाल्या, पूण थोडे आणखी जाणां जाल्यार बरें आसले म्हणल्या खातीर दुसरो भाग आतां हांव मुंदारयतां. त्या याजकाक विचारलें, तिसरें सवाल जावन आसा, तुमी मोरयेक चड मान दितात, जेजूक उणो मान दितात, कित्याक अशें करतात म्हूण विचारतना तो म्हणलो, तें तूं कशें सांगताय? तो मानेस्त म्हणा लागलो, तुमी 50 नामान मोरये सांगतात तेर्सांत आनी 5 आमचे बापा सांगतात. आमचे बापा मागणे कोणाचे म्हणा लागलो. ते जेजून शिकयल्लें. तर जेजून शिकयल्ल्या मागण्याक तुमी उणें इम्पॉर्टन्स दितात, मोरयेक चड इम्पॉर्टन्स दितात, म्हळ्यार चड मान दितात. जेजून शिकयल्ल्या मागण्या 5 फावटी मात्र न्ही म्हूण ताणें घेतलें. त्या याजकान विचारलें ताका, बायबल म्हळ्यार कितें? तो म्हणा लागलो, बायबल म्हळ्यार गूड न्यूज, बरी खबर. कितें ती बरी खबर? आमकां एक सोडवणदार जल्माला, सोडवण दिवच्याक म्हणा लागलो. आमी म्हणटा पळय, सोडवणदार आमकां जल्माला, सगळ्या संवसारार उजवाड पांकला, सर्वेस्परा जय 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 जय, सर्वेस्परा जय 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 जय. आमकां एक सोडवणदार जल्माला आनी ताणें आमकां साल्वार केला. ते आमी पळयता. जो सांजल 3रो अध्याय 16व्या वळीन ते आसा. आपरबायतारान सांगतात, देवान आमचो येतो मोग केलो गी, म्हळ्यार संवसारचो म्हणल्यार आमचो म्हजो असो मोग केलो गी. ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो कित्याक? ताका पातयेतल्यांक अर्येकल्या की सस्नीक जिवीत मेळच्याक. जो कोण ताका सतमानता, पळया इतल्या आपरबायतारान तें सांगलां, जो कोण ताका सतमानता ताका ससनाचो जीव फावो जाता. मात न्ही ताचें नाश जायना जावच्याक, ताचो विभाट जायना जावच्याक. ती बरी खबर. आनी बरी खबर ताणें विचारलें ताका, तर आमच्या साल्वासाची बरी खबर. ताका थंय विचारलें, ही बरी खबर कोणें कोणाक आनी केदाळा दिल्ली? पळयात हे सवालांत ताणें सांगलें, कोणें कोणाक आनी केदां. तो म्हणा लागलो, 2025 वर्सां आदीं मोरयेक बोडव्यान दिल्ली. आनी ती बरी खबर आमकां कळीत आसा. बोडव्याक धाडिल्लें तर देवान त्या बोडव्या मारिपात मोरयेक ती बरी खबर दिल्ली. आनी गाब्रियल दुतान मोरयेक सांगलें, नामान मोरये खुरपेन बरुल्ले. पळया, नामान मोरये खुरपेन बरुल्ले. आनी ह्या वेळार ताका त्या मनशाक सांगूंक लागलो, तो त्याच बोडव्यान दिल्ली बरी खबर हर एक पटी आमी परगटता. तितलेंच म्हणा लागलो, तितलेंच. आमी दुसरें कांय परगटना, त्याच बोडव्यान दिल्ली बरी खबर आमी परगटता. आनी अशें आसता. ताणें इमिडिएटली सांगलें, ती बरी खबर आख्ख्या संवसाराक आमी परगटूंक आसा. आख्ख्या संवसारांत आसली कातोलिकां 50 फावटी न्ही, 5000 फावटी ताणें ती बरी खबर सांगूंक आसा. आनी तेर्स करतना फकत आमी ती बरी खबर परगटची. पळया, सिंपल. गूड न्यूज, बरी खबर ती बोडव्यान मोरयेक 2025 वर्सां आदीं दिली मात न्ही. ती बरी खबर परगट करूंक आमकां कोणें सांगलां तेंच जावन आसा. मार्काचो एवांजेल 16वो अध्याय 15व्या वळींत तुमी पळयलें जाल्यार ही बरी खबर आमी धांपून दवरी जाय की ह्या बरी खबर परगटी जाय की म्हणून आमकां अपुरबायतारान सांगलां. 16वो अध्याय आनी 15व्या वळींत आमकां इतल्या अपुरबायतारान सांगलां. पळया, आतां आमी तें पळोवया. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर राष्ट्रांक सुवार्ता परगट करा. पळया, संवसाराच्या सर राष्ट्रांक वचा आनी सुवार्ता परगट करा. आमी देवाच्या भुरग्यांनी करचें आमचें काम आनी जेचे उपदेश वच आनी परगट कर. भियेनाकात परगट करूंक म्हळां ताणें, वच आनी परगट कर. गाब्रियल दुतान परगटलें आनी मोरयेन स्विकार केलें. नामान मोरयेक न्ही, सगळ्या मनशा कुळाक बरी खबर.
नामान मोरये कुरपे बरयले स्वामी तुजे सांगता. पळया, स्वामी तुजे सांगता, सोडवणदार बरी खबर तुजे सांगता. आतां पाद्र आतां ताका म्हणा लागलो ही बरी खबर हांवें धांपून दवरी जाय की या आमी कातोलिका क्रिस्तांवांनी ती परगट करी जाय. धांपून दवरली जाल्यार जेजून दिल्ले ते वर्ते उपादेश जावन आसात आमकां. कितें तो म्हणा लागलो, वसा आनी परगट करा, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रश्नांक सुवार्ता परगट करा. सर रश्नांक फकत मनशाक मात न्ही, बरी खबर सर रश्नांक. हें आमकां समजलें जाल्यार आमी मोरयेक चड मान करता, जेजूक उणो मान करता. नामान मोरया म्हणटना आमी कितें सांगता, बरी खबर परगट करता. आनी आमी कातोलिका क्रिस्तांवांनी जावन दी, क्रिस्ताक सतमानल्यान जावन दी, ताची बरी खबर परगट करिना जाल्यार आमी कित्याक ताचे पाटलावदार जाल्या. अशें ताणें सांगता आसतना पाद्रा म्हणा लागलो, आनी तूं कांय सूख आय, मोरयेक चड मान आनी जेजूक उणो मान म्हण कांय आसाय. हर एक कितें जेजूकच न्ही गे, ती बरी खबर न्ही गे. ती बरी खबर कोणा तें आसली, मोरये तें आसली. देवान बड्या मारिपात धाडली आनी ती बरी खबर आज आमी परगडटा. आनी जायते जाण आमकां कळीत ना, वसा आनी सर रश्नांक. रश्नांक म्हळ्यार कोण, देवान रचयली हर एक रश्नांक. पळया ताणें सांगलां, वसा आनी सर रश्नांक सुवार्ता परगट करा. त्या देखून हें बऱ्या तरान समजून घेतलो जावन आसा प्रकृतीचो पात्रोन सांत फ्रांसीस आसीस. त्या देखून तुमी पळयतात सांत फ्रांसीस आसीसचें सगळें जिवन हर एका रश्नांक ताणें देव ती सुवार्ता परगट केली, बरी खबर परगट केली ताणें. मागीर घालें गेलें तितलेंच. बरी खबर ताणें त्या बल्प्याक कशी परगट केली की म्हूण सांगता. बरी खबर म्हळ्यार कितें, बरी खबर आमी सांगता आसतना व्हडल्या ताळ्यान गरजोन रागान सांगता हांव गी, मोगान सांगता बरी खबर. आतां एक ह्या दिसांनी आनी काजारां उठतात मस्त आनी काजाराक ओळी सांगची थोड्या कडेन रावल्या, थोड्या कडेन आसा. आतां मॉडर्न जाल्यार थोड्या कडेन ती रिवाज फालो करतात. घरांनी वचून आमी बरी खबर तुमकां दिवंक आयल्या. बरी खबर म्हळ्यार म्हज्या पुताक काजार आसा, म्हज्या दुयेक काजार आसा, ती ओळी सांगूंक आयल्या. पळया सांगतना कितलें आपुरबायतना. आनी आमी कितें करता, आमी त्या वेळार भगवून रावता, हवय गे देव बरें करूं, तुमी आमगेर आयिल्ल्या खातीर म्हूण सांगना हांवें. पळया बरी खबर आमी दिता आसतना कोणी उठोन भितर वचना. त्या देखून सांगतना ताका रिवाज आसा, ती रिवाज आमी फालो केल्या. पूण आमी ती आत्मीकतान येताना आमकां ती कसो रिवाज पाळी जाय म्हणून कळीत नासल्या देखून आमचें थंय तापावत जाला. आत्मीक जिवन एक, लौकीक जिवन आनी एक. तें सांत फ्रांसीस आसीस तें नातलें. ताका सगळें तें जिवन आत्मीक जिवन तो लौकीक संवसारांत जियेतालो. लौकीक संवसाराची जिणी आत्मीकपणान न्ही, आत्मीक जिवन लौकीक संवसारांत जियेता. त्या देखून जेजू म्हणटा न्हय इतल्या आपुरबाय तरान, तुवें ह्या संवसाराक तातूंत आसल्या वस्तूंक लाभ दोवचें न्ही. त्या देखून तूं ह्या संवसारचो न्ही. आनी त्या दाडा आमी चिंता ह्या संवसारांत आसतना इतले वस्तू आसात आनी सगळें आसा आनी आमी तें जिवोंक ना गे, जिवोवचें न्ही गे म्हूण चिंता. लाभ दोवचें न्ही म्हणान ताणें. फ्रांसीस आसीस जालो न्हय, मनीसच न्हय तो, मागीर सांत जालो. पयलें मनीसच न्हय, आपुरबाय तरो आसलो. पयलें ताका आशा आसली पूण उपरांत एवढी केदार देवाची वळख जाली, जेची वळख जाली, ताचे उपरांत ताचें जिवन पळय. आनी तो कितें म्हणूंक लागलो फ्रांसीस आसीस इतल्या आपुरबायेन दारान तो बल्पाक ताणें पळय केसे बरी खबर दिली. बल्पाक तो ताणें वेता आसतना जायते जाण दांडे गाणोन आसले व्हडले व्हडले रानाच्या सायडीन. कित्याक ते दांडे गाणो आसले ताका आतां कशें आमचे कडेन दुकोर दांडे येताना दुकोर भायर येताना मारता पळय, तशें ताणें चिंतलें थोडे जाण व्हडले व्हडले दांडे गाणो बोब घालची आनी तो बल्प भायर येतालो. भायर येताना ताका लगड काडची. कित्याक म्हळ्यार त्या बल्प्यान तांचे थोडे मन जाती केल्ले कोणा, ताका भूक लागतना खाता पळय तो येवन केल्ले कोणा. आतां आमचे कडेन कारडी आयलें, ते आयले, चीता आयलें. पूण जायते जाण सांगतात वय येवन थोड्या पेट्यांक व्हेला जावं की पुरो, ताका भूक लागतना ताणें व्हेल्या. ओके, आतां कितें केलें फ्रांसीस आसीस जालें, कित्याक तुमची बोब, कित्याक हे सगळे दांडे. तो म्हणूंक लागलो हांगा बल्प आसा, तो आमकां जायते त्रास दिता, ताका लगड काडी जाय. आनी फ्रांसीस आसीस म्हणूंक लागलो कित्याक लगड काडतात, तो आमकां जायते वायट करता, आमचे मन जाती व्हरता. आनी ह्या वेळार फ्रांसीस आसीस म्हणलें उतरां पळय,
रावा. तुमचे दांडे सगळे सकला घाला. तुमी दांडे काडून आसतना हांवें भितर वचून कांयच करूं जावचें ना म्हणल्यार ताचें चिंता पळय. दांडे सकयल घाला. भोवगलची रावया. तुमचे बोबे मदें हांवें उलयल्ली बरी खबर ताका आयकोवची ना. त्या देखून तुमची बरी खबर न्ही ही. ती वायट खबर, रागाची खबर ही. तुका काडटा, लगड काडटा, तुका सोडिना हांव. ही बरें रागाची उतरां ही. आनी ती बरीं उतरां न्ही. ती सस्नीक जिवीत दिवची उतरां न्ही. साल्वासाची उतरां न्ही ती. त्या देखून कितें म्हणा लागलो फ्रांसीस हासी म्हणलो सकला घाला, थंड जाया, सगळे रावले. हांव वचून बरी खबर तुमकां हाडून येता. पळया फ्रांसीस हासी म्हणलें बरी खबर तुमकां हाडून गेलो भितर गेलो आनी म्हणलो बऱ्या तरेन ताणें आपयलें. बावा बोलप्या, ब्रदर वुल्फ गेलो आनी हे सगळे म्हणा लागले तुका कावन लगड काडूंक आसा, वो फाटीं येवचो ना मनीस जाल्यार वो हाचेर बसाका. पळया रस्नाक म्हणटना जेजून दिल्ले ते वर्त संदेश आज आमी समजून घेना. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय तसलें एक पवित्रपण ना, तसलें एक संबंद देव आनी आमचे मदें ना. त्या देखून थोडे फावटी मन जाती आमच्या लागीं येना जावंक पुरो. पूण थोडे मन जाती आमचे भितरले सेल्फ, भितरले काळीज, अंतस्करण, आत्म सक्कडी एकच जावन आत्मीक तरान आमी बरें आसल्यार खंयचे मन जाती लागीं येतात. त्या देखून थोडे फावटी आमी म्हणूंक पुरो ओ पेटो तुका कांय करिना. म्हाका कळ्ळें गरजो तो धांवडोन हाडटा म्हाका. तुका कांय करिना म्हळ्यार तुजें वायब्रेशन ताका कळीत जाता. तुजें वायब्रेशन आतां आमी म्हणूंक पेटाक कळ्ळें वायब्रेशन कळ्ळें. मन जाती तुज्या पयलें कळीत जाता. भूंय काम जाताना पयलें कोण भोंवता, कोण धांवता, रानवटी मन जाती पयलें धांवता, तांकां कळीत जाता. तुवें मागीर तुज्या वयर पडले उपरांत तुका कळीत जावचें. तेन्ना कळीत जाता की ना थोडे आसना. त्या देखून पळय फ्रांसीस हासीस इतले आपुरबाय तरां म्हणा लागलो गेलो आनी ती बरी खबर बोलपो म्हणा लागलो. सगळे जाण मार काड बोडय बळे थंय हांगा थंय म्हूण सांगचो. ह्या वेळार कोण वो म्हाका बाबा बोलप्या म्हूण आपयता म्हूण न्हू. तोय मुखार आयलो. बोलपो मुखार आयलो. बोलपो मुखार येता आसतना फ्रांसीस हासीस भियोना. पळया इतलो खट्टोर असो बोलपो तुमी फ्रांसीस हासीसीन हात मुखार दवरून बोलप्यान ताचो मुखलो पांय फ्रांसीस हासीच्या हातान दवरलो. पिक्चर तुमी केन्ना पळयलां जाल्यार नाजाल्यार गूगल करा थंय मेळटा तुमकां. आनी थंय तुमी पळया इतल्या आपुरबाय तरान त्या बोलप्याच्या मुखा मळ ल्हान कांय नातल्या बरी म्हळ्यार हार्म नातल्या बरी. कशें मनजा मांस आनी मनजात कांय नातले कशें आसात पळय थोडे संवसे आनी कशें त्या प्रमाणे तो दिसता. खट्टोर असो जालो मनजातीक खावन लगड काडचो तसलो बोलपो फ्रांसीस हासीच्या हातांत आपलो पांय दवरता. आनी त्या दाळा कितें जालें पळय जालें कितें बरी खबर परगट जाली. आनी ताजे उपरांत फ्रांसीस हासीस बोलप्या कडेन उलयलो आनी ताजे उपरांत बोलप्याक ताणें हांच्या मुखार हाडटना कोणाकय मारूंक ताणें सोडूना. बरी खबर ती ताका जीव आसा, ताकाय वांचे हक्क आसा. पळय आमी जायतीं जाणां थोडे फावटी कांय गळीत नासतना म्हणटा तो काल्यार झुजता वो काल्यार झुजता. पूण आमी थोडे फावटी रॉंग आनी आमच्या पब्लिसिटी खातीर झुजता तें रॉंग जाता. फ्रांसीस ताच्या पब्लिसिटी खातीर न्ही. ताका देवाचो मोग आसलो आनी ताणें बायबल बऱ्या तरान समजून घेतिल्लो. सर शिकप ताका नासलें, बऱ्या तरान समजून घेतिल्लो. त्या देखून थोडे फावटी कितें जाता काय म्हळ्यार मिडियम नॉलेज आसून बऱ्या तरान ती उपयोग केली जाल्यार आपुरबायेचे रिजल्ट आमकां मेळटा. त्या देखून आतां कितें जालें तो आपणान आयलो आनी म्हणूंक लागलो पळय बोलपो खावंक कारण कितें म्हळ्यार ताका काडना. ताका कांय काडना. ताका जाय जाल्यार काडना. तुमी एका दिसा दोरशात जाल्यार तो कांय तुमच्या मन जातीक करना. तुमकां येवन तो उपाद्र दिना. येता रानान तो आसतलो. सगळ्यांनी सायकली बरी खबर आनी कसली बरी खबर जायची. फ्रांसीस हासीच्या जिवनांत खंय गेले जाल्यार इवन सुकणीं ताच्या आंगार येवन बसतात. आतां जी इमाजीन पळया तुमी सुकणीं आसतना तुमी पळयतात पळया जायतीं जाणां आमी ती बरी इमाज ताची आसा जाल्यार एका सायडीर तो बोलपो आनी एका खांद्यार एक सुकणें आनी अशें म्हणटात की थंय हासीसींत आसच्या त्या इमाजे वयर केदाळ एक पारवो येवन बसून आसता. जुवो पारवो खाली फिगर करून दवरलें न्ही.
जीव बरो येवन बसून वता आसता काय म्हळ्यार फ्रांसीस असीची ती एक मोवाळाय तितली आसली आनी तुवें देवा बरें जाता आसतना तुजें काळीज त्या प्रमाणे जाता आसतना तुजें तें तसल उल्हास आसतना तुजें वायब्रेशनां येतात पळय ती हेरांक बरी कळीत जाता त्या देखून थोडे फावटी आमी म्हणटा न्ही गे ग्रूप आसात आमचे जायते ग्रूप आसूं दी विनवणेचे ग्रूप आसात आनी हेर संस्थे आसात थोडे आमचे आतां आमचे OFS ऑर्डर ऑफ प्रायज आमच्या थर्ड ऑर्डरची एक वर्थ आसा आनी ती आमी कितें करता ऑर्डर ऑफ फ्रांसिस्कन सेक्युलर ती वर्थ थोडे फावटी आमी थोड्यांक येता म्हणटा अरे हो आयलो गी हें आयलें कित्याक गी म्हळ्यार आमचें तें आसा पळय तें व्याघ्रते म्हणटात पळय व्याघ्रते मृगम म्हणटात पळय तें सर्तीक जाल्ल्या देखून आमी येता आसतना आमी एक वाघा बरें दिसता त्या देखून आमचें वायब्रेशन भितरलें तुमी आमी चिंतूंक बरो तें काळें करूंक आसा मस्त करूंक आसा आतां आमचे ग्रूप येतात पडटात ते ग्रुपाक येता आसतना इमिडिएटली तांकां हांव इमिडिएटली विचारतां तुमी तुमचे हातेरां घेवन आयल्यात गी हातेरां म्हळ्यार देवाचें उतर घेवन आयल्यात जायतीं जाणां तें घेवनूच येनात तर तूं काल्याक आयलाय तूं झुजोंक खरें झुजोंक आयलाय तूं आतां वाघा बॉर्डराक वचून त्या पाकिस्तानी कडेन झुजोंक जाय जाल्यार तुजे कडेन हातेर आसचें न्ही नातल्यार तो चुट्टाय तुका म्हूण सांगल्यार तांकां मागीर समजोवचें मुस्तान आमकां तें समजना आमी वता आमी कशें कोत्ताय पावसा खातीर म्हाका पयलें वतालें आतां देवान बरो पावस दिला देवाक आमी आर्गां दिसाय कितलो पुरवायचो पावस न्ही गे बरो दिला देवान आनी जायत्या सुमार वर्सां आमकां तो दुकोळ म्हूण कांय कळीत ना बरा घाला म्हूण आमकां कांय कळीत ना पूण पयलें म्हाका ल्हान आसतना आनी उडास आसा आमच्या पाद्राबान मे 15 उपरांत पावस येनातल्यार आराधन सुरू करचें देवा दिन RADCलो म्हजें पॅरीस फेस्ट आसलें हांव सेमिनरी जॉयन जाताना आनी त्या जाता आराधन सुरू करचें आनी दिंबेर पडून आराधन करचें आराधन करतना थोडी फावटी ती संजेर आराधना आपोवचें आसलें कित्याक म्हळ्यार पावसा खातीर मागतना जायते लोकांक सांगाता हाडच्या खातीर दुसऱ्या वाटेन कामां संजेर येयले येवन आनी त्या आराधनाक आयिल्ल्या कडेन एक ल्हान आजी आनी एका ल्हान भुरग्याक आपण हाडलें आनी पात्र सांगून वतालो पावस येवं दी देवा आमकां पावसाची गरज आसा देवा आनी लोकी म्हणून आहलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जायते जाण म्हणून आहलो आमकां जाय पावस देवा पावस दी अशें म्हणटा आसतना भुरगो आयकता भुरग्यान आजये कडेन विचारलें मागीर हें कालें पावस दी म्हळ्यार कोण पावस दिता देवा कडेन मागतात बाबा पावस ना न्ही गे बांयो सुकल्यात न्ही गे आमकां उदक ना न्ही गे त्या खातीर देवा कडेन मागतात वय गे देवा कडेन मागो खालें पावस येवं पावस देवा कडेन मागलें अशें पावस दिता गे वय पावस दिता आनी त्या वेळा भुरगो पळय लागलो आनी तेणें माई तूं म्हणटाय पावस येता पात्रांव म्हणटा पावसा खातीर मागता लोक पावस येवं दी म्हणटा पूण तुवें आनी हांवें सोडून दुसऱ्यान कोणी सत्री हाडूना न्ही माई तर पावस येयलो जाल्यार कशें घरा वयतालीं पळय भुरग्यान विचारलें ल्हान सवाल कितले वास बी आसा आज आमी जायत्या जाणांनी बरी खबर परगट करूंक गेल्या पूण ती कशी करची म्हूण कळीत नासतना थोडे फावटी आमचे तें हेरांच्या विरोध आमी वचोन आमी मरये मायेक अवमान करता तिका 50 फावटी तुमी आपयतात हाका 5 फावटी आपयतात बरी खबर ती बरी खबर बरें ना मान मरये करपे मरले सोमी तुजें सांगता द गुड न्यूज इज दॅट द सडवंदार आमकां जल्माला तो मरयेच्या उदारी जल्माला तातूंत कांयच ना आनी तो गुड न्यूज हांवें आनी तुवें परगट करूं नासतना मागीर कोणें करचो त्या खातीर पाद्राब ताका म्हणा लागलो भावा तुवें न्ही हांवें न्ही आनी कोणेंय न्ही सगळ्यांनी आमी तो गुड न्यूज परगट करूंक आसा आनी ती बरी खबर नामान मरये कुरपे मरले बडव्यान दिली ती बरी खबर सोमी तुजें सांगता आमी आतां कितें म्हणटा हांव तितलेंच नामान मरये आमी 50 फावटी न्ही 50,000 फावटी म्हळ्यार ती बरी खबर आमी परगट करची जायते जाण आमकां कळीत ना त्या देखून आमी म्हणटा मरयेक चड मान दितात तुमी जेजूक उणो मान दितात तांचो चड आनी उणो सगळो मान आनी महिमा त्या देवाक आनी देवाक दिता आसतना तेज्या पुताचें नांव ती बरी खबर मरये मारिपात आमकां आयली बडव्यान मरयेक दिल्ली ती मरयेन घेतिल्ली आनी तिच्या गर्भांत उपजलो जावन आसा तो बरी खबरचो सडवंदार आनी त्या सडवंदारची बरी खबर आमी लोकांक सांगची
एकामेकाक आमी ती सांगूंक जाय, हर एकल्या आमी सांगूंक जाय. त्या देखून थोडे कडेन तुमी पळयलें जाल्यार आमच्या कापुजींच्या थोड्या घरांनी आजुनूय आसा तो गर्दान गोठो परमनंटली आसता. बरी खबर एक्सप्रेसींग द पीपल म्हळ्यार सगळ्यांक कळीत ना म्हळ्यार हें सगळें आमी सांगूंक जायना न्ही गे. सगळ्या लोकांक मेळ्ळे लोक वचून सांगूंक जायना अशें परिस्थिती आसा. आतां गर्दान गोठो जेजू जल्मला कोण तो सोडवंदार जे जल्मले ते गर्दान गोठ्याचें सीन केदोळ दवरून आसता. म्हाका बारीक खुशी तें पळयल्यार. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगचें जेजू जल्मली ती बरी खबर फकत क्रिस्मस सिजनाक मात न्ही. ती बरी खबर हर एका दिसा हर एका वेळा आमी ती परगट करी जाय. आनी परगट करचें आमकां दिलां मार्काच्या वांजेलांत जेजू इकरा दिसान दिश्टी पडटा आनी ताचे उपरांत ताणें दिली ती बरी खबर वचा आनी परगट करा. आनी तुमी आनी हांव सगळीं परगट करया. नामान मरिया म्हणल्यार ती बरी खबर तेच मरयेच्या मानांत आमी ती परगट करची जावन आसा. आनी तिचे विणें आमकां कोणूच ती बरी खबर दिवंक सक्ती ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. तर आनी एक सवाल उदेता मोगाचें न्हू त्या मनमानेस्तान विचारलें जावन आसा. कित्याक जायते पटी तुमी मोरयेचें नांव काडचें? कित्याक देवाक काम ना गी? तुमी घडये घडये नामान मरये नामान मरये नामान मरये म्हूण सांगतात. कित्याक? आनी काम ना म्हूण एक दुसरें ताका आयकना गी केप्पो गी तो. त्या देखून तुमी सांगतात की म्हूण तो ताका विचारता ताका बोर जायना गी. आतां आमकां जायते जाणांक बोर जावन म्हणटा आमी ते बोर जावचे विशीं आनी एक टॉक हांव दिता. बोर कित्याक आमकां जाता आनी आमी कितें करता तें हांव तुमकां सांगता. आतां तो म्हणा लागलो अशें गी जायत. तर पात्राप ताका म्हणा लागलो बिशप फुल्टन जेशीन अमेरिकाचो आर्चबिस्प ताचें एक ल्हान इन्सिडेंट ताणें ताका दिलें. पळयात इन्सिडेंट कशें आसा. एक दीस बिशप फुल्टन जेशीन कॉरिडरांत कोण ताचे मणयो गळोवन तेर्स करनासलो. बिशप फुल्टन जेशीनाक ते मोरी माय म्हळ्यार भारी एक मोग. दुसरें युवा ती म्हळ्यार भारी मोग. तिसरें काजरी जोड. उरल्याचो मोग ना म्हण न्ही ताका स्पेशल कॅर तांचें आसलें. आनी तशें आसतना तो मोरयेमाचो तेर्स म्हणटाना एकलो दुसऱ्या पंगडाचो थंय धांवन आयलो आनी तो म्हणा लागलो तुमी आर्चबिस्प आनी तुमी कहले मनीस कांय जाणवानांतल्या बरें करतात म्हूण लागलो. तर तो म्हणालो कित्याक जाणवायना म्हणटाय तूं? जाणवा आसा की ना म्हणून ती देवान पळोवचें म्हाका येता तो घालतो. तो म्हणा लागलो ती देवाक सोडिल्लें म्हाका न्ही जाणवाय आसता दिवची ताणें ते जाणवे उपयोग करूंक शिकोवचें ताणें तो म्हणा लागलो न्ही पूण तुमी इतलो व्हडलो आर्चबिस्प जावन अशें करतात म्हूण हांवें चिंतलो कितें हांवें केलें म्हणा लागलो. तुमी सांगिल्लें सांगतात मणये गळयतात आनी हेल मेरी नामान मरिये नामान मरिये नामान मरिये म्हूण सांगतात तुमी. ताका आर्चबिस्प म्हणटा तातूंत कितें प्रॉब्लेम म्हळ्यार तुमी सांगिल्लें सांगचें हांव पातयेना म्हणा लागलो तो. सांगिल्लें सांगचें तुमी कॅथोलीक आसात बळे तुमी सांगिल्लें सांगचें घडी घडी तें सांगचें तुमकां दुसऱ्यांक कांय कळीतय ना म्हूण दिसता म्हणा लागलो. तर तूं म्हाका पातयनाय ना हांव पातयना कित्याक म्हळ्यार तुमी मणये गळोवन सांगिल्लें सांगतात. ह्या वेळार बिसायबाक हांसूं आयलें ह्या मनशा विशयान चिंतून. ताका असो अर्थ कळीत ना म्हूण कळ्ळें ताका. तर ताचें सांगता ताणें ताच्या गर्लफ्रेंडाक आपण हाडलें. तो इल्लें फाटीं रावलें. तें कोण तें म्हणजे ताका लागी आपय म्हणा लागलो. आपयलें आनी तें तुजें गर्लफ्रेंड वय हें म्हजें भारी मोगाचें गर्लफ्रेंड आनी ताका पटलून धरूंक जोर जालो तो थंय. बिस्पान मोरयेमायेचे मणये गळयतना ताका प्रॉब्लेम जालें. आतां ताच्या गर्लफ्रेंडाक ताणें पटलून धरता बिस्पाक कांय प्रॉब्लेम जावना. बिस्पाक एक सोल्युशन थंय मेळ्ळें. तो म्हणा लागलो हें कोण गर्लफ्रेंड बारी मोग करताय वय बारी मोग करता. तसो मोग करताय म्हूण तूं कसो सांगताय? आनी ह्या वेळार चिडको म्हणा लागलो तसो मोग करता म्हूण आय लव यू डार्लिंग म्हूण हांव सांगता. वय गे आय लव यू डार्लिंग म्हूण तूं सांगताय न्ही गे. तर सादारण कितले फावटी सांगताय? एका दिसा 50 फावटी 100 फावटी थोडे फावटी चड मोग रोमॅन्टीक जालो जाल्यार 200 फावटी आनी की थोडे फावटी तें मगे बेजार जालें जाल्यार ताका परत ताच्या काना लागीं कशें जळार गुंय गुंय म्हणटा पळय तशें सांगून आसता 300 फावटी 400 फावटी. दिसपान हांवें आयकलें आनी चेडो भुरग्या म्हणा लागलो तुजें नांव कितें? तें म्हणा प्रियांका. प्रियांका वो पटकिरो पातयेनाका हाका. चेडको म्हणा लागलो तुमी कशें सांगूं जाता तशें पातयेनाका म्हणून.
पिसाय म्हणा लागलो तुवें आतां सांगलें तूं म्हाका पातया नाय कित्याक हांव सांगिल्ल्यान सांगता वय मो थंय आतां तुवें सांगिल्ल्यान सांगताय न्ही आय लव यू डार्लिंग कितलें जाता आसा तूं म्हण केलो पातया नाका ताका म्हणा लागलो हाका आनी कितें गेलो हो म्हणा लागलो तें सांगो आतां तसो हांव कितलो मो करता परतून तो वचून पोटलून धर लागलो पिसाय म्हणा तूं पोटलून धर आनी कालय धर पूण तुज्या उतरांनी हांवें सांगचें जाल्यार तूं म्हणा लागलो हांव सांगिल्ल्यान सांगता हेल मेरी नामान मरी हांव सांगता त्या देखून तूं म्हाका पातया नाय तर तुवें सांगताय आय लव यू म्हूण सांगताय तुका कितलें पातयेत त्या दळाक भायर रोडोंक आयलें आनी म्हणा लागलो साहेबान म्हजी सूख जाली आनी त्या वेळार पिसायबान ताका सांगलें पळय हांव कितें करता हेल मेरी फूल ऑफ ग्रेस म्हणटाना आय लव यू मेरी तुका तुज्या गर्लफ्रेंडाक आय लव यू म्हणून सांगूंक जाता जाल्यार म्हाका म्हज्या मोरयेक आय लव यू मेरी त्या देखून हांव सांगता म्हणा लागलो पिसायबाचें सूख मागून तो चलत केलो तर आमी कितें करता आमी आय लव यू मेरी म्हूण आमी तेच म्हणटाना म्हणचे एक आनी कित्याक तो म्हणटा मानेस्त तुमी सांगिल्ल्यान सांगतात देवा कितें खान आयकनान गी त्या वेळार माथ्याचो वांजल चॅप्टर 26 वर्स 44 चॅप्टर 26 माथ्याचो वांजल आनी हातूंत आमकां कितल्या अपुरबायतरान सांगलां पळय मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 44 आनी ह्या उतरांत जेजूनच म्हणलीं तीं उतरां आमच्या मोतीक अपुरबायतरान हाडिल्लीं आसात ह्या वांजलांत आनी तीं उतरां आमच्या मोतीक हाडटा आसतना कितल्या अपुरबायतरान आमी ती समजल्या जाल्यार आमकांय कित्याक आमी करता तें सूख न्ही आमी तें कितें करता तें वाचपी म्हणलें समजणी आमकां येता आतां आमी पळया चॅप्टर 26 वर्स 44 देवाचें उतर केदाळाय आमी समजून घेतलें जाल्यार बऱ्या तरान तेन्ना आमकां तें बऱ्याक पडटा ओके जेजूक धरचे ते एक सीन तुमी पळयतात आनी ताच्या इल्ले पयलें तुमी गेले जाल्यार 44 ओके आनी परत्यान तो फाटीं आयलो ताचे पयलें येयलें म्हळ्यार परत्यान दुसऱ्या पटीन तो फाटीं गेलो आनी मागणें करी लागलो म्हज्या बापा हें संकश्ट हांवें भोगल्या करीत तें निवारूंक साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं आनी परत्यान तो फाटीं आयलो तेदवां सीस न्हिदोन आसलेले ताका दिसलें ते कितले न्हिदेन पिकिल्ले पूण तांकां तशें सोडून तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान त्याच उतरांनी मागणें करी लागलो तिसऱ्या परतून मागणें करी लागलो तिसऱ्या फावटी तर देवाचो पूज जावन आसा जेजून तेंच मागणें 3 फावटी म्हणलें आसता जेजूनच ते शब्द 3 फावटी म्हणा ही काल समज येता निवर म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी 3 फावटी केलें जाल्यार आमी 50 फावटी म्हणचे कितें उणें बनू तुका म्हणा लागलो जेजूनच तेज्या बापा लागीं 3 फावटी मागलें जाल्यार तेंच मागणें आतां ते मोरयेमायचो तेच आमी 50 फावटी ती बरी खबर उसरल्यान तुका कितें प्रॉब्लेम कित्याक प्रॉब्लेम आनी अशें आसता तो मानेस्त म्हणा लागलो वय जेजूनच तें 3 फावटी म्हणलें जाल्यार तुमी तें म्हणटात जाल्यार आतां म्हाका कळ्ळी जाल्यार ती बरी खबर तुमी म्हणटात त्या देखून तो आपली तकली बागेक लागलो आतां म्हणा लागलो तातूंत कांय ना तूं कितें ती समजणी करेक्ट मेळोना ती देवाच्या उतरा घाल तिका समजणी हांवें दिल्या आनी ती समजणी त्याच्यात देवाच्या उतरांत ती आसा जेजूच्या उतरांनी ती हांगा परगटल्या जेजून तें म्हणलें उतरां आमी आतां सांगची सो तीं उतरां बायबलांत आसा तर आमी बायबल नासतना कितें उलयलें जाल्यार ती चूक जाता कित्याक जेजून उलयनातलीं उतरां आमच्या बारीपात आमी घालून कितें कितें सांगच्या बदलाक जेजून उलयलें उतरां हांगा सविस्तार तरान तुका आनी म्हाका आदार दितात आनी तसलीं उतरां संपूर्ण तरान जेजूत आमकां दिता आसतना आमी कित्याक भियेजाय 50 फावटी कित्याक थोडे जाण म्हणटा आमी 200 फावटी सांगता कित्याक म्हळ्यार आतां आमकां आसात उजवाडाचे मिस्तेर संतोशाचे मिस्तेर त्याच प्रमाणे सारोपूल मिस्त्री दुखीचे मिस्तेर
आणि ग्लोरियस मिस्टेर, आनंदाचे मिस्टेर, हे 4 बटे ते सगळे थोड्या जाणांनी दनसी नामान मरिया म्हणचे आज थोडे बटे आमी चेन रोजरी करता कंटिन्युअस करता 10,000 बोटी 20,000 बोटी म्हणले आसा. पूण आनीक चड म्हळ्यार कांय देवाची बरी खबर परगट करच्यान कांयच उणेना. हांवें दिले कितले इन्सिडंट सान फ्रांसिसाच्या जिवनाचे, तो सगळे कितले इन्सिडंट ताच्या जिवनांत आसात आनी ती बरी खबर सान फ्रांसीस आसिसीन परगट केल्या देखून ह्या सान फ्रांसीस आसिसीक आज फकत फ्रांसिस्कांनी सगळे पर आमचे एक पाद्रापाची रेतेर आसली, ह्या पाद्रापाच्या रेतेर एक विन्सेशन पाद्राप एंटनी तो फुल्ल फ्रांसीस आसिस विशयान उलयता आसतना आमचे फ्रांसिस्कान तो फ्रांसीस आसिस उलयता पळय, तो उलयता म्हळ्यार फ्रांसीस आसिस श्रेश्ठ, ते श्रेश्ठ म्हण तुमकां पयलें कळीत आसा जालें म्हळ्यार हांवें ताणें उलोवचें न्ही. फ्रांसीस आसिसीक उलयनातलो मनीस आसा पळय बारी उणो फ्रांसीस आसिस. इवन हिंदुवांचे जावं दी आनी खंयच्या धर्माचे जावं दी ते सगळे फ्रांसीस आसिसीच्या विशयांत जायते जाणात त्या देखून फ्रांसीस आसिसीच्या विशयांत कितले बरपा आसात, कितले बरोवणी केल्या. आनी मात्र न्ही तो एक सिंपल सादो सांत आसलो, त्या देखून ताची सगळी कीर्त विस्तारल्या. आमी सादेपणान कोण राग करेचे म्हण आमी खायना, कोणी सवाल विचारले तेन्ना राग जायनाकात. त्या खातीर हांवें सांगलें तुमकां कितें तें देवाच्या उतरां मारिफात उलोवंक जाता तें उलया, चड मागीर तर्क केलें जाल्यार तुमची तकली पिड्यार करूंक वचनाकात. हांवें सांगलां न्हय, पयलेंच सांगलें हांवें. कोणाक बावडता आसा ताका चड आमच्या एक्सप्लेनेशनाची गरज ना. कोणाक बावडतना ताका तुवें 25 न्ही 30 घंटे न्ही 40 घंटे बसून सांगल्यार ताका तें समजोवचें ना. जशें म्हणटा म्हाका उडास येता, कालच ते कळ्ळें म्हजी रेतेर जावन जस्ट तांकां मेळोंक गेलो तिके प्रायाची आसली, त्या दाडा ती म्हणा लागली तो येयले तर्क करनालो खंयच्या बरें वायच्या विशयान न्ही. तशें कित्याक जायते जाण शिकतात ह्या जाग जावंक येतात मागीर सोडून वेतात, तें कित्याक ताणें तशें करचें अशें करचें. तशें केलें जाल्यार सोसायटीक कितलें ह्या ऑर्डराक कितलें लॉस. हांवें म्हळें तें तुका हांगा पडोवन गेलां, पूण आमी केदाळे तें लॉस म्हूण चिंतूना. आमी सोसायटीक समाजाक थंय गेले जाल्यार ते बरें काम करताले म्हळ्यार एकूच उद्देशान मात न्ही. ते आमचो उद्देश कोणाक आपण आसा, कोण पंथा पर्यंत पावयता तें आमकां कांय कळीत ना, तें देवाक मात कळीत. त्या देखून आमी सगळ्यांक बऱ्या तरान वळोवंक आसा. तशें आसता कोणी येवन असले तर्क म्हूण तुमचे कडेन करतले जाल्यार तुमकां 4 तरान बरे मायेच्या विशयांत सवालां करता आसतना हांवें आनी असलीं सवालां ते गुणोवन करता तुमकां ते विराराय जावंक पुरो विराराय जाता. कित्याक म्हळ्यार आमच्याच पंगडाचे आमच्याच जेजूच्या मोगाचे अनंत पंगडाक वचोन आज असले तर्क करनासात. ताचे बदलाक इतले जाणवाय इतर धर्माच्यांक दिल्ली जाल्यार बरी आसली म्हूण तुजें आनी म्हजें चिंतप. पूण ह्या मनशांक कितें जालां हांगे म्हळ्यार आमच्या मद्या खातीर घुसपट गोंदळां कितले कितले डिनॉमिनेशन कितले हजार घातल्यात. त्या खातीर दुसरे आमचे खातीर उलयलें तुमी पळयलां. तो म्हणटा तूं क्रिस्तांव म्हूण सांग, तुजें तें हें तें म्हूण सांगनाका. तें आमकां क्रिस्तांव मद्या खातीर घुसपट गोंदळ घालूंक जाय. खंयच्या सांतांक हाड मरियमायक हाड ती सगळीं देवाची वर्त्या मोगान भरलेलीं. आमी त्याच प्रमाणे मोगान बरया. एका निजा देवाक आराधन, आमच्या संत भक्तांक वर्तो मान आनी मरियमायक हायपरदुलिया श्रेश्ठ गौरव हो आमी दिवया. मरियमायच्या वर्ता मजतीन आमच्या सगळ्या कुटुंबाक तिच्या हातान दिवया. काना शारांत आबुरबायदारान त्या कुटुंबाक जेजू लागीं व्हेल्ली ती आमी सर्वांक कितें व्हरोन दी. आनी कोण सकयल अशें नाका जालें डिस्कशनांत कोणाक वायटाक ओडोवंक या तांचो भावार्थ दंडोलो पळयतात पळय तांचे खातीर इल्लें मागया. देवाक साध्य आसा सगळें. असाध्य म्हणल्यार ताका कांय ना. देव तांच्या मोतींत बरेंपण घालून दी. कितें जावन तें गेल्यार जावंक पुरो. थोडे फावटी आमी दुस्पटयता कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक म्हजो पंगड रचूंक आसा, म्हाका तांचे कडेन सारकें जावना, त्या देखून हांव इसीन आयलां आनी तें हांव वोड नाडटां. तें लुसिफरांनी केलें तितलें न्हय. लुसिफर फॉलन एंजल जालें कितें जालें तो एकलो आयलो ना, जायते जाणांक वोड नाडून आयला तो. त्या देखून तो म्हणटा न्ही आमी सैन्य हांव एकलो न्हय. एकलोच आयलो जाल्यार आमगेलें बरें जालें कित्याक म्हळ्यार सगळ्या कडेन वचों जातें. ताचें सैन्य कितलें व्हडलें आहा की तो येता आसा जायते जाणांक वोड नाडून आयला. हांवें केदां म्हणच्या
आमी जरगा वताना एकल्यान वयचें न्ही. पेद्रो म्हणाका एकलोच आयलो की तुका दुसरें कोण मेळोना न्ही. आमी जरगा वताना जायत्या जाणांचे सल्वास सांवा खातीर आमी वावुरता आसतना जायत्या जाणांक बरें कर आमच्या सांगाता व्हरोंक आसा. तर मोगाचें न्हू वापुरबाय तरान देवान दिलो हो वेळ आमी बऱ्या तरान देवाक फाटीं दिवया, ताका आर्गां दिवया, ताचो उपकार बावडुया आनी तुमकां सर्वांकी वापुरबायचे आशिर्वाद मागता. देव तुमचेर सदांच आपल्या आशिर्वादा सिवर वतूं दी, तुमकां बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी आनी ताच्या वर्त्या बऱ्या खबरेचें परगटपण करच्याक प्रोक्लामेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड सगळ्यांक आमकां विसला. ती जाणवाय ह्याच पवित्र बायबलांत आपुरबायतरां आसा. तो पवित्र बायबल आमी वाचया आनी ताची रूच साकोन घेवया. ताची जाणवाय तुमकां कळीत ना तर पवित्र आत्म्या कडेन मागा. पवित्र आत्म्याची जाणवाय तो तुमकां दिता, ताचो अर्थ तो समजोन दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.